दवल्ले वाठारांतल्या कुमरा झरी कडेन गणपती विसर्जन करपाक सुमार 400 परस चड भाविक येतात। भाविकांनी फुलां आनी हेर साहित्य उडोवन झर प्रदूषित करची न्हय अशें आवाहन नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान केलें। आयतारा दवर्ले वाठारांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या कुमरा झरीचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो। आमचे गणपती विसर्जन करताना आमची शेजारची जी झर आसलेली कितलींशीं वर्सां त्या झरीन सगळे गणपती आमचे विसर्जन जाताले आणि खंय तरी ती झर प्रदूषण जाताली। ते झरी भितर लोक फुलां उडोवप कितें उडोवप आनी खंय तरी ते पळोवपाक बरें दिसनासलें। तर आमकां खुबशा लोकांनी सांगलें की तुमी ही झर इतली बरी आमच्या जाणट्यांनी पयलींच्या सांबाळून दवरल्या, तितून लोक पयलीं न्हाताले। म्हाका दिसता की पयलीं कोणी तरी आंगाक खरूच जाली कितें जाल्यार लोक ते न्हाल्यार ते बरे जाताले अशें म्हूण जाणटेले सांगताले। ती झर आमी सांबाळून दवरपा खातीर आज आमी प्रयत्न केला आणि त्याच्या खातीर आमचे फिलोमेन कोस्ताक हांवें म्हटलें की हांगासर सायडीक एक गणपती विसर्जन करपाक आमी कितें तरी करुया म्हणून। तशेंच आमचे फ्रांसीस डायज हांगासलो पंच आहा त्यांनी म्हटलें तर बरें आहा तुमी हें करता जाल्यार थंय सायडीक करुया म्हणून त्यांच्या सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आणि ह्या सपोर्टान सगळें काम जालां। सगळ्यांचे हितून हातभार आसा, पंचायतीचो हातभार आसा, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ह्या जाल्ले कडेन आहा। आमचे WRAचे मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकराक हांवें सांगलें की आमकां अर्जंट चवथी पयलीं जावपा जाय। तेणे आमचे JE आनी AE तांकां दोगांयक कुडचडकर आनी पॅट्रिका आपोवन दवरले आनी ह्या चवथी पयलीं काम जावपा जाय म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें। त्या प्रमाणे जाता तितले फास्ट तांच्यांनी काम केल्ले कडेन हे गणपती विसर्जन करपाक आमचे शेजारचे मडगांवचे, आकेचे जावं रुमडामळ जावं दवल्ले, फातोडा सगळे लोक येता हांगासर। जवळ 300-400 गणपती हांगासर येता। सगळ्यांनी एक काम करचें की ही प्रदूषण करची न्हू, फुलां बिलां भितर डोवपाची न्हू। प्रत्येकानी खंय तरी आपली फुलां ही आपूण खंय तरी ती व्हरची आनी ती माडाक बिडाक घालची, दर्यान उडोवपाची न्ही। पयलीं एक पद्दत आसलेली की फुलां नाल्ल आहा ते दर्यान उडोवपाचे, पूण खंय तरी आतां दर्या बी झरी बी प्रदूषण जावपाक लागला। तर लोकांनी खंय तरी समजून घेवपाक जाय की आपली फुलां खंय तरी झाडां पानां घालतलो आपूण अशें करचें आनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचे आनी हें करचें। आनी हांव सार्वजनीक गणपतीचे सगळे मंडळां आहा तांकां विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी सिस्टमॅटीक हांगा करचें, कित्याक हांगाच्या लोकांकूय दिसपा जाय की बाबा आमचे गणपती हिंदू भाव येता आनी बरें सिस्टमॅटीक करता म्हणून। अशी तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहा।